आयज सरकारी प्रकल्प, रेल्वे मार्ग दोट्टीकरण, तमनार प्रकल्प, IIT प्रकल्पाक गोयच्या लोकांकडल्यान जर विरोध जाता तर ताका सरकार जबाबदार आसा। कारण खंयचोय प्रकल्प येताना सरकारान लोकांकडेन भासाभास करपाक जाय। मेळावले जाल्ली घडणूक दुख्खाची आसा म्हण आम आदमी पक्षाचे म्हणणे आसा। RDX गोवा खातीर पणजेच्यान विशाल साळगांवकर। प्रत्येकाच्या काळजान खंय तरी एक दुख्ख आसा कित्या बद्दल जे काल आमच्या गोंयांत घडले, जे काल मेलावडी वालपय हांगा जे घडले, त्या घटनेचे एक दुख्ख प्रत्येकाच्या काळजान आसा, प्रत्येक गोंयकाराच्या काळजान आसा। तुझ्या सरकारान ज्यो गोष्टी आज चलयला, प्रत्येक गोष्टीन म्हणजे जर डबल ट्रॅकिंगाचो विषय घे, तनवार प्रोजेक्ट जो हाय टेन्शन लायनीचो प्रकल्प आसा, रिव्हर नॅशनलायझेशनाचो प्रकल्प आसा, आणि मेलावडीचो जो IITचो प्रकल्प आसा, ह्या बाबतीन लोक जर ओपोज करता आसात जाल्यार तेका संपूर्णतया हे सरकार जबाबदार आसा। कित्याक अशे प्रोजेक्ट येतना सरकारान लोकांकडेन भासाभास, लोकांकडेन डिस्कशन करप खूब गरजेचें आसा। लोकांच्यो गरजो समजून घेवप गरजेचें आसा, पण तें न करता जेन्ना तुमी एखाद्या सालाजारा प्रमाणे, एखाद्या हिटलरा प्रमाणे फुडें वचपाक पळयतले, लोक भावनेच्या विरोधान फुडें वचपाक पळयतले, तेन्ना अशे प्रोटेस्ट जायत रावतले। आणि जर तुम्ही जी एक्शन काल घेतला, ज्या भशेचो व्यवहार तुम्ही ह्या निर्दोष लोकांचेर केला, तो निर्दयी व्यवहार जर तुम्ही करीत रावले जाल्यार तुमकां तुमची जागा दाखोवपाची वेळ खूब बेगीन आयला अशें हांव म्हणपाक सोदतां। जो व्हिडिओ PI सागर एकोस्कराचो व्हिडिओ आज व्हायरल जाला, तो व्हिडिओ जर पळयलो जाल्यार खरेंच काळजाक दूख जाता। आमच्या गोंयच्या एका आवयच्या पोटार पांय दिवन, काळजार पांय दिवन तूं मुखार वचपाक पळयता। अरे कोणा खातीर? कोणाक खुश करपा खातीर? जेन्ना तुम्ही पुलीस म्हणून ओथ घेतात तेन्ना लोकांचे रक्षण करपाचो ओथ घेतात, आणि अशा वेळार तुम्ही जर लोकांच्या पोटार आणि लोकांच्या छातीर पांय दिवन जर तुमचे राजकीय मास्तर जे आसा, राजकीय जे गुरू आसा, तांकां जर तुम्ही प्लीज करपा खातीर लोकांच्या पोटार पांय दवरपाक लागले जाल्यार काल जे घडले तशेंच घडटले, आणि तुमकां लोकां मदीं भोंवपाक सुद्दां मेळचें ना।